पण हांव सरपंच आसतना आमी लेटर केलें. आमचे बरोबर सुरज आसा, आमचे बरोबर सुरजा आदलो सरपंच, आमचे बरोबर विराज आसा, विराज सरपंच तेन्ना. सो हें करता आसतना आमी एक लेटर बरोवन दिल्लें रेल्वेक. तुमगे रेल्वे समज कितेंय जर आसलें म्हणजे डबल ट्रॅकिंग म्हणा एनी कितेंय जर समज आसलें जाल्यार आमचो कालें गांवाचो 100% तुमकां सपोर्ट आसतलो. पूण तुमी आमकां ओव्हरब्रीज करून दिवचो. ही आमची सामकी प्रांजळ मत आसलेलें आनी आमगेली एक सामकी मागणी आसलेली. आनी ती आमगेली मागणी तेंच्यांनी उचलून धरून तेंच्यांनी आयज तो ओव्हरब्रीज साकार करून दिलो. आनी आयज जर समज हेंची सारके मनीस जर समज तेका अपोज करता जाल्यार हेजिंतल्यान म्हणजे हेच्या निश्चातच अशी हेच ना असले मनीसच आमकां मेळचे ना. कारण जे मनशांनी आमचे खातीर आयज ओव्हरब्रीज करून दिला आमी तेंका पंचायत इज कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव सरपंच आहां, तूं कोणीय सरपंच जावं, तुवें तें फॉलोअप करपाक जाय. खंयचेय तरी तुगे पर्सनल हेका लागून जर तूं तें आयज आडोवपाक वयता जाल्यार हें तें बरोबर न्ही. तेजेर कर निश्चित करपाक लागून कारण म्हटल्यार गव्हर्नमेंटाचो मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एडव्हेंचर ट्रेकिंग आमच्या हांगासर हाडपाचो जाता, काले हाडपाचो जाता. तो ऑलरेडी ते आतां वायल्ड लायफ म्हणटा ते वायल्ड लायफा पडटा तो प्रोजेक्ट. तोय प्रोजेक्ट जालो. काली पंचायत आसा ती टोटली गव्हर्नमेंटाची पंचायत आसा ती टोटली वायल्ड लायफा पडटा. हे जे गव्हर्नमेंटान जे प्रोजेक्ट हाडला तेजेर ते विरोध करता जाल्यार गव्हर्नमेंटान हेचेर खर कारवाई करून तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय असो आमी ते प्रेसाचे निश्चित करता. प्रोजेक्ट आहा तेका अपोज करता अशें म्हणून. पण आतां इश्यू एक जो कितें अनलोडिंग आसा तो काडून सायडीकूच दवर. कित्याक तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर कोण हो येतलो तो येतलो कोणूय येतलो आतां ती फुडली गोष्ट. पण बाकीची जी घरां आसा जावं आयज कोणाची पयलींच्यान जेन्ना वायल्ड लायफ म्हणटा तेजे पयलींच्यान थंय घरां आसा. आनी आतां समज जर कोणूय एक फॅमिलीक एक 4 भुरगे आहा जाल्यार तेका एक समज एक सायडीक घर बांदपाक जाय जाल्यार तेका तें थंय बांदपाक मेळना. तेका आयच्या हितूर जर वचशीत जाल्यार कोणाक उदक मेळना, कोणाक लायट मेळना, हे सगळी प्रॉब्लेम आहा. आनी त्या खातीर ह्या पंचायतीन मेन म्हटल्यार ह्या बाकी लोकां बद्दल चिंतोन तें कितें तरी तें उलोवपाक जाय आसलें. लास्ट जे आमचे सरपंचान जो कॉन्फरन्साक सांगला पळय सगळे आमकां नॉन गव्हर्नमेंट एक सुद्दां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी आमची कारण आमची एरिया आसा कालीचेर वायल्ड लायफान पडटा. पूण म्हाका कळना सरपंच जावन तो इरिस्पॉन्सिबली कशें उलोवंक शकता. कित्याक आमचे कालीचे लोक अशें कितलीं वर्सां जाल्यार झगडटा की आमकां ते वायल्ड लायफ काडा. कितल्यांची तेंची घरान कालेचे लोक कितले गरीब आसा ते कोणाक सांगपाची गरज म्हणजे सामकें हेशें आसा. आनी तेंची घरां सुद्दां वाचोवपाक ते प्रयत्न कितलीं वर्सां तेंचें ऑक्युपेशन शेत बी आसा ते वायल्ड लायफ काडा घरां हे ते वायल्ड लायफ काडा म्हणून सांगता. आनी सरपंच अशी कशी उलोवंक शकता.